नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. कितें चल्लां गोंयभर, कोविडाची परिस्थिती कितें आसा, बाकीच्यो खबरो कितें आसात त्यो सगळ्यो घेवन गोंयभरसान रिपोर्टर घेवन आमी तुमचे म्हऱ्या येतात. सुरवात करतना हांव सगळ्यांत पयलीं वता लौकीक शिलकार, आमचे चीफ रिपोर्टर. कितें आहा लौकीक, गोंयभरची परिस्थिती, पणजेची परिस्थिती, तिसवाडीची परिस्थिती आनी प्रशासकीय आनी सरकाराच्या लेवलाचेर परिस्थिती. प्रमोद, हांव घेतना फक्त आमचे कोविडाची थोडी अपडेट, तिसवाडीची अपडेट महेश दितलो. ओके. घेता पॉलिटिकल हेजेर कितें चल्लां तें मातशें सांगता. पयले म्हटल्यार केसी वाडटा, तितून आतां वेगळ्या वेगळ्या पुलिसांच्यो केसी जाल्यो, गव्हर्मेंट ऑफिसान जाल्यो, ते हितून एक केस सापडल्या. दुसरे बाकीचे तिसवाडीचे अपडेट आहा ती महेश दितलो. हांव प्लाझ्माचेर फोकस करता. प्लाझ्मा डोनर जे जाय आहा गव्हर्मेंटाक, ते अजून जाय तशे फुडें न्हय. आतां पर्यंत आमी टेस्टिंग केलें, 1,11,000 टेस्टिंग जाले, 4,350 सुमार पॉझिटिव्ह सापडले. रिकवरी 2,655 म्हणजे अराउंड 61%. एक्टिव्ह केसीस 38%, म्हणजे 1,666 1,666. डेथ 30 जाल्यो, 0.08% म्हटल्यार आतां. पण हितून आनी एक महत्वाची गजाल म्हणजे जे आमी फाटले फावट डिस्कस केल्ले की अवेटिंग रिपोर्ट्स म्हणटा ते कॉलम आहा, तितून ज्यो 2,500, 3,000 मागीर ते 3,500 पर्यंत केसी केल्यो आनी अशे ते रेंजीन आसल्यो. तो आतां एकदम वाडोवन 5,400 जाल्या. 5,400 रिपोर्ट कालच्या हितून अवेटेड आसले. कालचे जर सॅम्पला कलेक्शन करीत, काल फक्त 2,400. पॉयंट सारको बरोबर आहा की 5,000 जर केसी जातात पेंडींग रिपोर्ट, जाल्यार म्हाका दिसता रिपोर्ट येवपाक प्रॅक्टिकली 8 दीस वतले. जे 3 दीस 4 दीस लागताले ते 8 दीस वतले. सो ताका लागून म्हाका दिसता होम क्वॉरंटायनाची जी सिस्टम केल्या ती चड सेन्सिबल आसा की टेस्ट करात, घराकच रावात, पॉझिटिव्ह आयल्यारय घराकच रावात. कारण 8 दिसांनी जर रिझल्ट आयलो आनी कोणी जर पॉझिटिव्ह आसा, एज पर प्रेझेंट प्रोटोकॉल, ताका 10व्या दिसा परत भायर सोडटात. सो ताचे परस घरा कडेनूच रावन आपल्याली काळजी आपणी घेतली बरी. जर मेडिकल असिस्टन्साची, इंटरव्हेन्शनाची गरज पडटा जाल्यार मागीर हेल्थ सर्व्हिसेसाक फोन मारपाचो. आय थिंक दॅट इज द मोस्ट सेन्सिबल थिंग दॅट इज हॅपनिंग रायट नाव. या लौकीक फुडें एक टेस्टिंग म्हणजे तेंच्या सगळ्याक टेस्टिंग, खूब बरी टेस्टिंग मशिनरी आहा. तितून आमकां काल एक कॉल येयल्लो की काल कोणाची डेथ जाल्ली जीएमसीन, पण ताका बॉडी दिली ना, कारण तेजे सॅम्पल घेतलेले टेस्टिंगाक, मागीर तेजी डेथ जाली. बॉडी दिली ना, तो सकाळच्यान सांज पर्यंत रावलो आनी मागीर ताका सांजचे सांगलें की टेस्ट रिपोर्ट येवपाचो, त्या शिवाय बॉडी दिवपाक मेळची ना. मागीर तेणी विचारलें टेस्ट रिपोर्ट दिया न्हू तेजो, जाल्यार ताका सांगलें मशीन मोडलां जीएमसींतलें जें कोवीड टेस्टिंग करता. पण आमी आतां ऑफिशियली कन्फर्म करपाक गेल्यार आमकां इनपूट मेळना की मशीन मोडला, पण ताका घरा वयचो पडलो बॉडी थंय दवरून. आनी तो मागीर दुसरे दिसा भायरचो कॉन्टॅक्ट जायना म्हाका दिसता, तेजी बॉडी मेळोन एकूय सगळे फुडले प्रोसिजर जाता आसतले. पण काल हे इनपूट येयले, कन्फर्म जायनासलें, पण ते तेणी फोन करून सांगलें अशें आपल्याक फेस करचें पडलें म्हणून. दुसरे पॉलिटिकल हेजेर सांगपाचें जाल्यार पॉलिटिकल लौकीक आमी मागीर येवया. पयलीं कोवीड घेवया, मागीर पॉलिटिकलाचेर या. हांव आतां मुखार वता. महेश गाडी आसा आमचो सिनियर रिपोर्टर. महेश, कितें आहा हेल्थाची परिस्थिती, कोवीड आनी तिसवाडीची परिस्थिती? प्रमोद, आयज एकट्याक 90 वर्साचो जाणटेल्याक आयज डिस्चार्ज दिला. तो कोवीड हॉस्पिटलान आसलो एडमीट, पूण तो बरो जावन घरा गेला. आतां मेरेन आमी पयले जाल्यार 30 डेथ जाल्यात, 174 पॉझिटिव्ह केसीस काल सापडले आमकां आनी 114 क्युअर जाल्ले. दुसरें म्हणजे मार्केटान आतां मेरेन, म्हणजे पणजे मार्केटान जर हांव जर ते जर सांगत जाल्यार पणजे मार्केटान आतां मेरेन 10 पेशंट पॉझिटिव्ह सापडले. ते बिल्डींग ती सील केल्या तेंच्यांनी. प्लस बानार म्हणटात ते 3 जाल्यात आतां मेरेन पॉझिटिव्ह. आनी एक सांतिनेज आयज आनी एक केस पॉझिटिव्ह जाल्या, म्हणजे एका कॉलनीन जाल्या ती. सो दुसरे आनी चिचोळ्या सायडीन म्हणजे चिचोळ्यान पणजे जे म्हणटा त्या जाग्यार पयलीं 2 पेशंट पॉझिटिव्ह सापडलेले. आयज थंयसरली 40 सॅम्पल काडले आनी तेंचो रिपोर्ट येवपाचो आसा. या थँक्स अ लॉट महेश. परत येता तुज्या म्हऱ्याक, गरज पडटली. हांव पेडण्या सावन सुरवात करता. मकबूल आहा आमचे बरोबर. मकबूल, कितें आहा पेडणेची परिस्थिती? सर, पेडणेचे अपडेट म्हटल्यार काल आणि आयज मिळून टोटल 76 आसा सर पॉझिटिव्ह केसीस. त्यातून थोडे रिकवर झालेले असतात. त्याचबरोबर एक हेल्थाच्या बाबतीत मेन एक म्हटल्यार सर DDSSY, दीनदयाळ स्वस्थ सेवा योजना जो आसा, त्यांच्यानी ऑनलाईन रिन्यू करपाक सांगले. पण ज्यांच्याकडे मोबाईल ना किंवा ज्यांच्याकडे अमाऊंट ट्रान्सफर करपाक म्हणजे नेटवर्काचे प्रॉब्लेम आसा, त्यांच्यानी करप कितें असे प्रॉब्लेम झाले सर. काल आणि आज तुम्ही कितली म्हणल्यार टोटल केसी इन पेडणे? काल सर 1 मेळ्ळा पेडण्यान आणि आयज 3 मेळ्ळा सर. वारखंड 2,
कोरगाव एक आणि काल एक कोरगाव, म्हणजे आतापर्यंत सर पेडणे तालुक्यात टोटल 76 सर. 76 केसेस आता मेरेन मेळ्ळ्या. हो सर. ओके येस सर. ओके मकबूल, थँक्स अ आणि लॉट. एक सर जे पेडण्यान कोविड साईड सेंटर खातीर अपोज करताले पळय तेका लोकांची मागणी आसा की करूचे म्हणून. ना डेफिनेटली आम्ही त्याच दिस जेन्ना तुवें सुरवातीक हो मुद्दो काडिल्लो तेन्नाय बी आमी सांगिल्लें की कोविड सेंटराक बी प्लीज ओपोज करनाकात. हांवें त्या दिसा सांगिल्लें पॉप्युलेटेड एरिये भितर आसात, कमी पॉप्युलेटेड एरिये भितर आसात अशी वाद घालनाकात. कारण मडगांव ज्या जाग्यार ESI हॉस्पिटल आसा तेंय बी लोकवस्ती भितर आसा, पण मडगांवकारांनी जर विरोध करपाक सुरवात केल्लो जाल्यार गोंयकारांचें कितें जातालें काय म्हण. सो हाजी भान म्हाका दिसता प्रत्येकान दवरून आपले गांवा भितर गरज पडटलीच कोविड सेंटराची ज्या तरेन केसी वाडटात हाची एक तारतम्य बाळगुचें आनी जाता जाल्यार मदत करची. उगीच पॅनीक जावन आडावपाक वचची न्ही. हांव थंयच्यान मुखार वतां. म्हापशां येता श्यामसुंदर फडते आसा आमचे बरोबर. श्याम, म्हापशां आनी बार्देस कितें परिस्थिती आहा? प्रमोद, पळोवंक गेल्यार दिसा दीस केसी वाडतच आहा. आयज अंजुणा 6 केसी जाल्या, परत शिवोले 2 जाल्या. म्हापशाचो रिपोर्ट अजून येवंक ना, मेळोंक ना. म्हापशाचो मेळोंक ना. आणि थिवे सायडीनी बीन चड वाडल्या, पूण तेचे रिपोर्ट डॉक्टराक फोन करून केल्लो, ते म्हणालो अजून चालू आसा, मागीर तुका सांगता म्हणून. 6-7 सुमार फोन कर म्हणून सांगला तेणी. म्हूण डेलीच्या दिसा जर बार्देशांत पळयत जाल्यार पॅनीक कशेंच आसा. वचत ते केसी वाडत आसा. आणि दुसरे मेनली गजाल कशी आहा, जेन्ना रिपोर्ट काडटा आनी 4 दीस 5 दीस जेन्ना फाटीं फुडें वचत रावता तेन्ना आनीक पेशंट वाडटा. इवन थिवेचे एक पंच सदस्य ती पॉझिटिव्ह मेळ्ळी, आणि ती पॉझिटिव्ह मेळ्ळी सोमार दीस तेंची मिटींग आसली. त्या हितून तेंच्यांनी मागीर मंगळार दीस सगळ्यांचे ती पॉझिटिव्ह जाल्या उपरांत मंगळार दीस एक पंचायत बंद दवरली सगळी. भायल्यान ती सगळी सॅनिटायज केली. सगळे 11 मेंबरांची ती 10 मेंबर, मागीर तेंचो स्टाफ बी सगळे तेंच्यांनी आपली सेल्फ टेस्ट केल्या. आणि सांगपाचें म्हणजे अजून मेरेन तेंचो रिपोर्टूय येवंक ना. ही एक सारकीच म्हणजे हेची कशी, म्हणजे बार्देशान सगळ्या गांवांनी एक ना एक खंय ना खंय चालूच आसा. जर मोजके जर 4-5 गांव सोडले बार्देशांचे 33 पंचायतीचे, जाल्यार चडशे पेशंट वाडत 1-2 प्रत्येक गांवांनी मेळतच आसा. दुसरं, ह्या कोविडाच्या सिच्युएशनान म्हापसा जे सार्वजनीक गणपती आहा पळय तेंच्यांनी सगळ्यांनी असं डिसिजन घेतला की हे फावट जे अनंत चतुर्दशी मेरेन सार्वजनीक गणपती पुजताले ना, थोडे 21 दीस आसताले पळय तेंच्यांनी आता म्हटल्यार 1.5 दिसांनूच आमी उत्सव साजरो करचो म्हणून. आणि हो 1.5 दीस ह्या 1.5 दीस सुद्धा सगळे नॉर्म्स सोशल डिस्टन्सिंग बी फॉलो करचे पडटले. जाल्यार 1.5 दीस चवथ म्हणून अति उत्साहीत दिसपा जायना ना. कित्याक मेन म्हणजे कितें, म्हापशाचो गणपती हो मेन बाजारानूच गणपती. पूण जरी तेंच्यांनी कितले जरी डिस्टन्सिंग अशें आनी कितें हे केलें जाल्यार लोक बाजारान येवपी लोक तो येवन देवा गणपतीक पांयां पडया आनी या, पांयां पडया आनी या म्हणटा जाल्यार ऑटोमॅटिकली गर्दी जातली. तो एक हे धरून तेंच्यांनी सगळ्यांनीच अशें 1.5 दिसाचो हे केला. थँक्स अ लॉट फडते. थंयच्यान आज दिवचली वता. दिवचल आनी साखळेची अपडेट घेवया. विनायक आसा आमचे बरोबर. विनायक, कितें अपडेट? सर, साखळेचे स्वॅब सॅम्पल्स येतले फाटल्या 2 दिसाचे, त्याचे अजून रिझल्ट येवंक ना. दिवचले साधारण तीच परिस्थिती आसा. दिवचले फाटल्या सोमारा 16 तारखेक काडलेले जे रिझल्ट आसा ते आयज पासून येवंक ना. ते लोक अजूनही वेट करतात की बाबा आमचे रिझल्ट केन्ना येतले का म्हणून. तशेंच जशें आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शेळकरान सांगले की पणजेची एक टीचर दिवचलच्या एका हायर सेकंडरीन येताली, ती पॉझिटिव्ह गावल्या. थंयसरल्या सगळ्या टिचर्सांचे, स्टाफ, नॉन टिचिंग स्टाफाचे सगळे 30 सॅम्पल्स काल काडलेले आसा. सॅनिटायझेशन सगळे केल्लेले आसा. आणि जेंचे स्वॅब टेस्ट काडल्या तेंकां स्ट्रिक्टली सांगलेलें आसा की तुमी परत येवपाचे ना जो पर्यंत तुमचे रिझल्ट येनात तो पर्यंत. तर तिसरी गजाल म्हटल्यार मया वाठारान 2 पेशंट गावले. एक हातुर्ले हांगासर आनी दुसरी पेशंट आसा ती अर्दवाडा मया हांगासरली. सोर्सिसां कडसून अशें कळटा की ती जी पेशंट आसा अर्दवाडा मया ती दिवचले जी इंडस्ट्री आसा जाटेक्याची फॅक्टरी तितून ती काम करताली. सो तेंचे सगळे स्वॅब सॅम्पल्स काडप सर सगळे सध्या चालू आसा. थँक्स अ लॉट विनायक. म्हाका एक गजाल दिसता की आमी ह्यो डेली अपडेट्स करतात कारण सरकाराचो बुलेटीन दिसान दीस कन्फ्युजींग जायत आसा.
तो पयलीं एरियेचेर व्हडलें कन्फ्युजन करताले, आतां हेल्थ सेंटर दिवन आनी कन्फ्युजन जालां. अशी परिस्थिती भितर आमचो प्रयत्न आशिल्लो की लोकांक लेटेस्ट ऑन ग्राउंड इन्फॉर्मेशन दिवची म्हण. पण दिसान दीस जसो आमचे रिपोर्टरा कडेन उलयता ताका लागून टेस्टिंगा भितर जो डिले जाता तो आतां म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 7 दिसांचेर पावतलो. हे 5,000 जर सॅम्पल पेंडींग आसा जाल्यार. सो परिस्थिती अशी जातली की म्हाका दिसता फुडल्या 2 दिसांनी आमी तुमकां सांगपा लागतले फाल्यां शेनवार. सो फाटल्या शेनवाराचे सॅम्पल्स काडिल्ली ताजे रिजल्ट आमकां आज मेळ्ळ्यात. म्हाका 8 दिसांनी दिसता आमकां अपडेट दिवची पडटले की 8 दिसां पयलीं सॅम्पल काडिल्ले तांचे कितें जालां. सर हितून हांव सर ऍड करूंक सोदता की जे सॅम्पल्स आमी ऑफिशियली सोर्सिसां कडसून काडपाक प्रयत्न केलो की सॅम्पल्स लेट कित्याक जाता काय म्हणून. अशें कळोन येयलें की काही लोक जे आसा ते बेस्टेट भिवनूच टेस्टिंग करपाक वयता. तेंचे अशें म्हणणें आसा की जे खरेच क्लोज कॉन्टेक्ट त्यांनी पयलीं टेस्ट करचे. भले टेस्टिंग कमी असल्यार चलता पूण जे पयलीं आसा फर्स्ट कॉन्टेक्ट त्यांनी टेस्ट करचे, नाल्यार लोड वाडटलो आनीक. ना एक म्हाका प्रामाणीकपणान दिसता जशी दीस वतात तशी आमी दर खेपे सांगला की टेस्टिंग फॅसिलिटी रॅम्प अप जावपाक जाय. देर इज नो ऑप्शन. आज एक होम क्वॉरंटायनाचो पर्याय दवरून खंय तरी एक ताका एक एक्झिट पॉयंट कसो दिला. बट इट कॅनॉट बी सबस्टिट्यूट फॉर मास टेस्टिंग. सो टेस्टिंग फॅसिलिटी ह्यो रॅम्प अप जावपाकच जाय, ताका पर्याय ना. हें दिसता म्हाका सरकारान खूब गांभीर्यान लक्षांत घेवपाची गरज आसा. हांव थंयच्यान मुखार वता. सत्तरी आमचे बरोबर कल्पेश आसा. कल्पेश, कितें आसा सत्तरीचे अपडेट? सत्तरी घेवया आनी मागीर मुखार येया. सर, सत्तरीचे अपडेट सांगपाचे म्हटल्यार सर फाटल्या फावटी हांवें 50+ नंबर दिल्लो, तितून आतां मातशे कमी जाल्ले आसा आनी कांय वाडलेली बीन आसा. सो हांव सारखे विलेज वायज सांगपाक सोदता की ठाणे 1 केस मेळ्ळी आसा, केरी 4 केसीस आसा, रावण जो झोन सीज केल्लो आसा रावण विलेज तितून 15 केसीस आसा, फोंडा 6 केसीस आसा, पर्ये 3 केसीस आसा, मागीर पर्या गोसावी वाडा जो सीज केल्लो आसा झोन तितून 13 केसीस आसा, भुईपाल 1 केस आसा आनी पाली देऊळ वाडा जो आसा भितून न्यू केस 1 मेळ्ळी आसा. सो टोटल केसीस एक्टिव्ह 70 45 जाल्ले आसा. आनी तितून एक सर व्हडली गजाल सांगपाची म्हटल्यार आयज सकाळच्यान प्रतिमा कुटीनोन आपल्या वाळपयच्या ब्लॉक काँग्रेस प्रेसिडेंट आनी महिला काँग्रेस प्रेसिडेंट घेवन जी लता गांवकर आसा मुरमणे विलेजीन, तिची अंगणवाडी जी वर्कर आसा तेजी बदली जाल्ली आसा. ताका लागून वाळपय वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट वाळपय ब्लॉक झोन जो आसा तिजी CDPO ललिता प्रभू हिका जो घेराव घातला. पण सर जो 3-4 वरां जो थंयसर प्रकार चल्लो त्या प्रकारान अशें दिसून येयलें की पोलीस तांकां सांगता, प्रतिमा कुटीनोक सांगता, प्रतिमा कुटीनो पोलिसांक सांगता की तुमी सोशल डिस्टन्स मेंटेन करा, तुमी सोशल डिस्टन्स मेंटेन करा. ह्या 4 वरांच्या गजालीन सर सोशल डिस्टन्साची अक्षरशः फकाणां चल्लेली आयज वाळपय. दोघी जाण एकमेकाक सांगता सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन कर म्हणून, पण मेंटेन कोणूच करना. हय कल्पेश, कोणूच करून नासले सर. एकामेकाक इवन अशी यंग मारून घट धरून सगळे एकामेकाक धकलताली, एकामेकाक सांगताली, कोण फकाणां अक्षरशः थंयसर सोशल डिस्टन्साची फकाणां चल्लेली. जे काँग्रेस पार्टीचे सगळे जे सभासद असले तेवूय आणि पोलीस डिपार्टमेंटाचो स्टाफ आसले तेवूय बीन अक्षरशः सध्या सर फकाणां चल्लेली आसा सोशल डिस्टन्साची. या थँक्स अ लॉट कल्पेश. हांव आनीक मुद्दो करतालो की जेन्ना आमी टेस्टिंग म्हणटात जाल्यार आतां प्रायव्हेट लॅब्साक इनवॉल्व करून घेयात. थंय जुवारीन सरकार पावना म्हण प्रायव्हेट कंपनीक हाडून टेस्टिंग केल्लें, सरकार पावना म्हण स्वताचें कोविड सेंटर केलें. आतां जर इतली जर केसी वाडटात जाल्यार एकच आमी मागणी करतात जाल्यार इनवॉल्व करून घेयात प्रायव्हेट लॅबा भितर. लोकांक जर दिसता टेस्टिंग करून घेवूं दी. सरकार जर कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगच करता आनी सामान्य मनशाक जर दिसता आपले टेस्टिंग जावपाक जाय ते करपा खातीर ताका एक प्रायव्हेट लॅबाचो तरी पर्याय उपलब्ध आसूं दी. कारण एक गजाल म्हाका दिसता, काल GSIDCची एक मिटींग जाली आनी थंय ठरयलें की असेंब्लीच्या अपकिपा खातीर खंय 7 कोटी मोडटले. आमी पयलींच हांगा पयशे ना म्हण तकलेर हात घेवन बसल्यात. तातूंत भितर GSIDC मिटींग घेता, असेंब्ली जी एक दीस चलतली ती 7 कोटी मोडपाचे निर्णय घेतात आनी टेस्टिंगाचेर अजून खर्च जायना, टेस्टिंगाची फॅसिलिटी वाडोवपाचेर खर्च जायना, टेस्टिंगाक भितर प्रायव्हेट लॅबाक हाडपाचेरूय विचार जायना. जाल्यार आमची प्रायोरिटीज खंय आसात हाजेर म्हाका दिसता एक व्हडलें प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. हांव थंयच्यान विवेका म्हऱ्या वता फोंड्या. विवेक, फोंडेचें अपडेट कितें आहा? प्रमोद, फोंडेचें अपडेट म्हणल्यार जे मायक्रो कंटेनमेंट झोन ऑलरेडी डिक्लेअर केल्ले गव्हर्मेंटान सिंधुनगर आनी अवंतीनगर उसगांव हांगासर, म्हाका दिसता व्हडलीशी मार्केट जावं हें बंद करपाची गरज नाशिल्ली गव्हर्मेंटाक जावं हें, पण थंयच्या लोकांनी आपूण जावन सगळे जे शॉपकिपर आहा तांच्यांनी डिसायड केले की
काल एक दीस तेंच्यांनी मार्केट सगळ्यांक ओपन दवरले, कारण फाल्यां नागपंचमी आसा, लोकांक बाजार करपाक गरज पडटली म्हणून. आनी तेंच्यांनी स्वता जावन डिसिजन घेतला की सोमार पर्यंत टोटल मार्केट जे उसगांव तिस्कार मार्केट आहा ते टोटल बंद दवरपाचें म्हणून. आनी सोमारा ज्यो केसीस वाडटल्यो कमी जातल्यो तेजेर ते फुडलें डिसिजन घेतलें. म्हाका दिसता जे कंटेनमेंट झोन केले तितूर काल पर्यंत 22 आसले ते आतां 25 पेशंट वाडल्यात. आनी स्वॅब टेस्ट तेंच्याच थंय मेडिकल टीम थंयच वचोन तेंचे स्वॅब टेस्ट घेता, कारण ती म्हाका दिसता फूल घरां 2-2.5 हजार लोकसंख्या आहा तेंची थंय, ती घरां कांयच कळना. दुसरी गजाल म्हणल्यार MRF कंपनीनूय त्या थंयचे भुरगे आहा ते कामाक येवपी आशिल्ले, तेका लागून MRF कंपनीन स्वता आपली जबाबदारी घेवन पूर्ण जो तेंचो वाठार आहा तो सॅनिटायज करपाचे आयज सकाळच्यान आनी कालच्यानूय तेंच्यांनी सॅनिटायझेशन करपाचे एक उपक्रम घेतला हातीन. दुसरी गजाल फोंड्या जो कंटेनमेंट झोन केल्लो सिंधुनगर आनी नागजरकुट्टी तातूंतय म्हाका दिसता व्हडल्योश्यो केसी मेळनासल्यो, पण गव्हर्मेंटाचें हें टेस्टिंग आहा तें तेंच्याच थंय चालू आसा. एका थंयच्या स्थानीक पंचान आपलें स्वताचें घर दिल्लें आसा आनी थंय तेंकां सांगलां की 15-15 मिनटान एक फॅमिलीक थंय आपोवन तुमी थंय तेंचे स्वॅब टेस्ट करचे आनी जे आहा पळय न्ही तेंचे रिपोर्ट रोखडेच तेंकां कळोवचे म्हणून. प्रमोद, काल आमी म्हाका दिसता प्रिवळ मतदारसंघाचे आमदार तशेंच मिनिस्टर गोविंद गावडे हाणें पूर्ण तालुक्याची भोंवडी केली आनी तितूर आमकां एक इन्फॉर्मेशन दिली की जवळ 450 सुमार पेशंट ह्या फोंडा तालुक्यान दवरपाची तेंच्यांनी सोय केल्ली आसा. म्हणल्यार जे GEC आहा थंय NIT IIT यांचे हॉस्टेल घेवन कितले बेडेड ते आसा आनी कितले पर्यंत तेंकां पेशंट दवरपाक मेळटा ही सगळी म्हायती दिली आमकां न्यूजार ऑलरेडी धाडलेली आसा. आनी ह्या पद्दतीन फुडल्यो अजून केसी आतां धवळे प्रमोद 10 केसी जाल्यो आतां पर्यंत. आयज एक केस मेळ्ळ्या तितूर, पण बरी गजाल की 6 केसी भितरल्यो रिकवर जाल्या. हे 10 केसी आहा त्यो सगळ्यो फॅक्टरीन कामाक वचपी आशिल्ल्यो. प्रमोद, ओके, थँक्स अ लॉट विवेक. आतां मेन अपडेट जी आसा ती वास्कोची. फोंडे सावन वास्को या आनी वास्को सावन मडगांव या. सो वास्को कितें चलता तें आयकुया विक्रमा कडच्यान. विक्रम, कितें कंटेनमेंट झोन वाडत आसात वास्को? वॉट इज द लेटेस्ट? सर, वास्कोन जे आसा परिस्थिती दिसान दीस वायट जायता. म्हणजे एवरी थर्ड डे आमकां जी केसी आहा जी आतां आमी वेन वी आर टॉकिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट, आयज 4 मेळ्ळ्यो, पण हांगासर डेलीचे चालू आसा. आनी इफ यू गो टू सी हेल्थ बुलेटिनान वास्को कुट्टाळी एरिया ही सगळ्यात मायज केसो येता. आनी ताका लागून खंय ना खंय सर आतां एक कंटेनमेंट झोन जावं एरिया सील करपाचें हें आतां चालूच आसा. जशें आमी पयलीं आमचे मांगूर कंटेनमेंट झोन तो वास्कोचो गोवाचो फर्स्ट कंटेनमेंट झोन आशिल्लो तो तसोच आसा. पूण बाकीचे एरिया आतां सील करपाक लागले. म्हणजे JRB कॉलनी सील केली. आयज सर आतां बायणां आमी हांगा सद्याक जे आमी आतां सद्याक उबे आहा त्या जाग्याचेर सर आतां एक जस्ट सर्वे करून गेल्या. आनी ही एरिया जी आसा 500 घरां आसतले, 2,500 लोक आसतले, ती आतां फाल्यांच्यान सील करपाची तांची तयारी चालू केल्ली आसा. म्हणजे हांगा बॅरिकेड घालून दवरले आहा. आनी ती तांचें म्हणणें आसा की हांगा एक अरावंड 30-40 केसी म्हणजे दीस एंटायर एरिया फ्रॉम बायणा बीच जे आसा जावं जे कॅनरा बँक आसा ते सगळी एरिया जी आसा ते सील करपाक सोदता. आनी ताका लागून जेन्ना आयज लोकांनी कावन्सिलराक वचून मेळ्ळें, कावन्सिलरान ताका मुरारी बांदेकर म्हणटा ताणें ऑलरेडी वचून ही हॅज गॉन टू द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्वेस्टेड देम की जशे जशे कंटेनमेंट झोन वाडटा जावं सील करपाचे प्रयत्न चालू जाता तेन्ना लोक मातशे आबू जाता की आमचे फाल्यां फुडें आमकां दुकानां ओपन आसतली काय ना. सो ही हॅज ओनली रिक्वेस्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन की तूं सील जरी करता दॅट इज नॉट एन इश्यू. केस्यो वाडल्या, क्लस्टर जाता जाल्यार सील करपाकूच जाय. पूण एट द सेम टायम लोकांचे जे गरजेचे सामान आसा, एसेन्शियल कमोडिटीज, ग्रोसरी, म्हणजे थंय जेन्ना सील जाता प्रत्येक दुकानां ऑटोमॅटिकली लोक बंद करूंक सोदता. सो तशें जावचें न्ही. लोकांक जे सामान जाय गरजेचें ते तांकां अवेलेबल जावचें. दिस इज वन पार्ट ऑफ इट. दुसरे पार्ट म्हणटा ती सर आतां जशें जायते फावट लोक म्हणटा की नाव वी वील हॅव टू लिव्ह विथ द कोवीड, नाव वी हॅव टू लिव्ह विथ द कोवीड. म्हाका दिसता अख्खे संवसारान भितर, अख्ख्या गोंयां म्हाका दिसता व्हायरसाक भिता. पूण आमचे वास्कोकार मातशे डॅरिंग आहा. तांच्यांनी व्हायरसाचो भंयच सोडून दिला. आनी जशें आयज 4थ्या दिसाचो लॉकडावन काबार जालो, 3 दीस लॉकडावन आशिल्ले, सगळे भितर आशिल्ले, पुलिसान सगळे बरे प्रयत्न करून तांकां घरां भितर दवरलो. पूण आमच्या वास्कोकारांच्या मनान ते लिव्ह विथ द व्हायरस म्हणजे दे हॅव टेकन इट व्हेरी म्हणजे इन अ व्हेरी स्पोर्टिंग. लिव्ह विथ द व्हायरस हाजो एन्जॉय विथ द व्हायरस न्ही. सर जालां कितें, आयज जशें मार्केट ओपन जालें, लोकांची गर्दी पडली मार्केटान, लोक थंय म्हणजे प्रॅक्टिकली झुंड भरली आनी लोक सामान घेवपाक भायर सरले आनी असली गर्दी पडली.
सो समवेअर पीपल आर नॉट बिंग केअरफुल इन दीस. आमचे वास्कोन जरी म्हाका तरी आता दिसता की वास्कोकारांक जरी आपली जरी स्वता जरी तूं केअर घेना देन वी कॅनॉट ब्लेम द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लेटर. म्हणजे प्रयत्न जरी गव्हर्नमेंटान केलो आम्हीच जर सोशल डिस्टन्स दवरिना जाल्यार देन वी कॅनॉट ब्लेम दी गव्हर्नमेंट. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर आता जशें तुमी सांगिल्लें गव्हर्नमेंटाचे कडेन लोड वाडला टेस्टिंगाचो म्हणून एक जुवारी कंपनीन आपले प्रायव्हेट पार्टी घालून एक थायरोकेअर म्हणटा ताका अपॉइंट करून 300 लोकांक टेस्ट केले. 167 तातूंत पॉझिटिव्ह मेळ्ळे. ताजे मागीर कोविड सेंटरच्यो भांगोडी जावपाक लागल्यो, गाद्यो मेळना जाल्यो. सो दे पर्सनली कन्वर्टेड देअर ओन क्लब हाऊस इंटू अ कोविड केअर सेंटर. इट बिकेम द फर्स्ट इंडस्ट्रियल कोविड केअर सेंटर ऑफ स्टेट. तातूंतल्यान सर आतां बरी गजाल आसा की थंय तांच्यांनी 24 तास मेडिकल फॅसिलिटी बी दवरून एम्ब्युलन्स बी दवरून काल सर तातूंतल्यान 22 लोक रिकवर जावन भायर सरले. सो दिस इज वन पार्ट ऑफ इट. आनी एक 8 दिसांनी सुमार 50 लोक भायर सरतले. दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ इट. आनी सद्याक सर आतां वास्कोन कशें जालां जी एंटीबॉडी टेस्टिंग चालू आशिल्ली मांगरान तातूंत भितर ते एज ऑफ नाव काल 158 जाले. ताजे पयलीं 96 एंटीबॉडी टेस्टिंग जाली. सद्याक तरी रिजल्ट जे अशें आमकां आयकूंक येता की ताचो रिजल्ट बरो फास्ट येता. पूण एज ऑफ नाव आउट ऑफ म्हाका दिसता 250 जे एरिया आसा 250 जे टेस्टिंग जाल्या तातूंत भितर एक 50-60 अराउंड 50-60 लोकांक एक एंटीबॉडी मेळिल्ली आहा. सो दिस इज गोइंग टू वर्क इन अ व्हेरी बिग वे. म्हणजे तांचे प्रयत्न कसो आसा की एक फॅमिलींतलो एक मनीस टेस्ट करता. छोटा मांगूर जे एरिया आसा तातूंत भितर 580 सुमार घरां आसा. सो दे वील बी टेस्टिंग 580 पीपल ओवर द वीकेंड. 580 लोकांक टेस्टिंग करतकच तांकां प्रत्यक्ष कळटलें की खंयचे घरांनी खंयचे म्हणजे डेट फॅमिली हॅज डेव्हलप एंटीबॉडीज ऑर नो. आनी ताजे उपरांत तो एरिया ओपन करपाचे चान्सीस आसा. बट इन द मीन वायल वास्कोची जी एरिया आसा ते वेगळे वेगळे वाठारांनी जेन्ना क्लस्टर वाडटा सील जावपाक चालू जाल्या. पयलींचे जे मायक्रो कंटेनमेंट झोन बायणां आनी सड्यार आशिल्ले दे हॅव बीन ओपन बिकॉज देर आर नो केसीस देर नाव. पूण आतां ही जी एरिया आसा बायणां ती बायणां आतां प्रॉब्ली आयज रातीच्यान ती सील जावपाची आसा. दिस इज द प्रायमरी अपडेट. आनी बाकीचे जे अपडेट म्हणटा ती इम्युन बुस्टिंग जे मेडिसिन्स आसा ते आतां वाटपाक चालू जालां. आनी जेन्ना आमी काल पंचायत मंत्री मोहीन गुदिन्याक जेन्ना आमी विचारले की वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप तांचें म्हणणें आसा की आतां सद्याक तरी आयुष मिनिस्ट्रीच्या हिशोबान आमकां थ्रू पार्टी वर्कर्स वी आर गिविंग दिस इम्युनिटी टॅबलेट्स टू पीपल. पूण सद्याक तांचें म्हणणें आसा की गरज पडत जाल्यार एवरीडे खंय स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा दे आर ट्रायंग टू रिव्यू द सिच्युएशन. म्हणजे इनपुट्स दे टेकिंग फ्रॉम पीपल, फ्रॉम रिपोर्टर्स, फ्रॉम न्यूज रिपोर्ट्स, फ्रॉम द मिडिया, फ्रॉम दी पॉलिटिकल म्हणजे जे कोण रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा सो तांची इनपुट्स घेवन ते तांची तयारी आसा. आनी तांच्यांनी क्लियर कट सांगला की गरज पडत जाल्यार गव्हर्नमेंट वील गो अहेड विथ न्यू कायंड ऑफ कोविड सेंटर्स. आनी तांची तयारी तांणी दवरला अशें तांच्यांनी सांगलां. दिस इज द रिपोर्ट ऑफ वास्को. थँक्स अ लॉट विक्रम. मडगांव या सावयो आसा आमचे बरोबर. सावयो मडगांवचे अपडेट कितें? मडगांव आनी सासवडीची. सर राया सालसेत हांगासर काल सर 17 केसीस मेळ्ळ्यो. आयज आनी 10 मेळ्ळ्यात. आनी पयल्यो 4 आसल्यो. तर आतां तो एरिया तेणी कंटेनमेंट झोन म्हणून डिक्लेअर केल्या. ओके. सो अनदर थिंग सर कांय दीस फाटीं एक हॉटेलाचो ओनर एक्सपायर जाल्लो मडगांव. ताचे आतां न्यूज मेळ्ळा की ताचे 4 वेटर जे हॉटेलान काम करताले ते पॉझिटिव्ह मेळ्ळे म्हणून. ऑफिशियली आय गॉट ओनली वन रिपोर्ट विच सेज दॅट ही इज पॉझिटिव्ह. बट आय एम ट्रायंग टू फायंड आउट हे तिगांयचो रिपोर्ट म्हाका ऑलरेडी सर हे मेळ्ळा की दॅट दे हॅव ऑल्सो पॉझिटिव्ह म्हणून. बट one waiter has already positive and I've got that confirmed news. So other things are like in Salsette also there is a lot of this going on. Like जायतो लोक आतां पॉझिटिव्ह मेळपाक लागला जायते विलेजांनी बी. किरबाट न्हय हांगासर आयज एक न्यू केस मेळ्ळ्या. सनसोडा रायार एक मेळ्ळ्या. आकेबाई काल 2 मेळ्ळेल्यो. तशेंच सिनेल आतां जे आतां मेन मारगांव सिटी मध्ये आहा थिंगा सर 2 केसी. तशेंच गांधी मार्केट आहा जे थोडे रेजिडेन्शियल एरिया आहा थिंगासर 2 केसी मेळ्ळ्यात. तशेंच फातोर्डा एक केस मेळ्ळ्या. तर फातोर्पा हांगासर कंटेनमेंट झोन केल्लो तो अजून काडला सर तेणी. दिस थिंग इज स्टील दे. बट तेणी आतां लोकांक फ्रिडम दिला म्हणजे दे कॅन गो आउट एंड कम इनसायड. सो लोकांक आतां एक सुविधा मेळटा की बाबा भायर सावन वचपाक. आनी थिंगा आतां न्यू केसीस कांय ना. तर तशें आयज आमचे मडगांव होलसेल फीश मार्केट ओपन जाल्लें. बट देयर वॉज नो सोशल डिस्टन्सिंग एट ऑल. सोशल डिस्टन्सिंग फॉलो जायना म्हणून सर तेणी 7 दीस पयलें हें करून मार्केट बंद केल्लें. पण आयज आमी पयलें जेन्ना ते reopened it was the same like there was no proper social distancing followed at all. So other thing that I want to tell you is regarding from Monday the municipality market that was closed will but they start जातलें like लोकांक ओपन जातलें.
विथ वॉट एव्हर प्रिकॉशन्स ते घेवपा जाय ते घेतले ते विथ सोशल डिस्टन्सिंग फॉलोड आनी दे वील हॅव अ डिफरंट सिस्टम ऑल्सो. सर आज पासून ESI हॉस्पिटलान 140 पेशंट्स सिम्टमॅटिक पेशंट्स ऍडमिट आसा. तशेंच क्लेफास अजून सर ऍडमिट आहा आनी अजून ताका डिस्चार्ज दिला. थँक्स अ लॉट सावयो. कारण म्हाका दिसता एक इम्पॉर्टंट जे आसा जे वास्कोय सांगले जे सावयो मडगांवूय सांगता की प्रिकॉशन घेवपा जाय की लोक म्हणून आमकां मातशी अक्कल आसपा जाय की आमी जेन्ना भायर सरतात तेन्ना बेजीक नॉर्म्स फॉलो करपाचे, मास्क सारको घालपाचो, सोशल डिस्टन्सिंग राखपाचें, वता थंय झुंडी घालपाची न्ही. आतां ही जर अक्कल आमी दाखयनात जाल्यार फक्त सरकाराचेर टिका करून आनी सरकाराक बोट दाखोवन उपकारचें ना. तितले इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर जबाबदारी आमी दाखोवप खूब गरजेची. हांव कुडचडे सांगे केपेंचे अपडेट घेता. मयूर नायका आमचे बरोबर. मयूर, कितें अपडेट? प्रमोद, काल कुडचड्यार हांगा कालच्यान 3 केसीस मेळिल्ले आसात. पयली म्हणल्यार बागवाडा कुडचडे जो कुट्टाळे कामां आसलेलो आनी ताका GMC डिटेक्ट जालो तो आनी ताका क्वॉरंटायन केल्लो आनी तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळो म्हणटकीर ताका शिफ्टेड टू मडगांव केलेलो आसा. तशेंच आज सकाळ फुडें ट्रॅफिक पुलीस तिळामोल तितूंचो एक पुलीस तो दाबाड रावतालो तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळा आनी ताका शिरोडा व्हेला. तशेंच वास्को एकटो फायर सर्विसान काम करतालो शेळडेचो तो पॉझिटिव्ह मेळ्ळो आनी ताका तांणी शिरवाडा धरले आसा. 3 केसी कुडचड्यार मेळिल्ले आसात. तशेंच सांगे पळोवपाक गेल्यार नेत्रावळी एक आवाज जाल्लो एक पुलीस कॉन्स्टेबलाक कॉन्टॅक्ट पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या कारणान जे कॉन्टॅक्ट काडले 49 केसी सॅम्पल्स व्हेल्ले तितून भितरले 40 सॅम्पल्स नेगेटिव्ह मेळिल्ले आसा आनी 9 सॅम्पल्स अजून वेटिंग आसा रिपोर्ट. दुबाव आसा काही 9 सॅम्पल्स रिपोर्ट दिवपा म्हणून लोकां मदीं मातशी वयर सकयल जालेलें आसा कितें पॉझिटिव्ह येयत म्हणून. तशेंच केप्यां काल 28 सॅम्पल्स व्हेल्ले तेजे रिपोर्ट अजून पर्यंत येयले ना. मेन एक बरी गजाल सांगपाची गजाल म्हळ्यार काल्या पंचायती भितर एक 90 इयर्स वर्सांचो मेल तो आज पॉझिटिव्ह आसले तो रिकवर जावन येयलेलो आसा. तशें काले सरपंचानी ताका तशें लोकांनी ताका येवकार दिलेलो आसा काल्या भितर. म्हळ्यार एक जाणटेलो 90 इयर्स मनीस असो रिकवर जावन येता ही एक बरी गजाल आसा. तशीच आनी एक गजाल सांगपा म्हळ्यार कुडचड्यार हांगा पयलीं लॉकडावन जाल्ले 3 दीस ऑल गोवा आनी कुडचड्यार आनी 7 दीस केल्ले लॉकडावन. पूण लॉकडावना भितर कुडचड्यार मार्केट बंद आसलेले पण लोक मार्केटाची भायर वचून सामान हाडटाले. म्हळ्यार लोकांनी लॉकडावन असो पळयलो ना. मार्केट बंद आसलेलें पूण सामान हाडपाक गर्दी यो वच लोकांची गर्दी चालूच आसलेली. प्रमोद, सो परत तोच विशय येता की लोक म्हणून आमी कितले जबाबदारेन वागतात. वेळ सारको सोंपला. वयत रावात स्टुडंट. नमस्कार.